बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सुवाच्या शिव वर्तमानांत 13 वोळ 20 हांव तुमकां सोच सांगतां. हांव धाडटां तांकां मानून घेतात तीं म्हाका मानून घेतात आनी म्हाका मानून घेतात तीं म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. आमी सगल्यांनी देव बाप पाठयता तांकां मानून घेवंक ह्या मागण्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. मागण्याचो विशय. सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. देव आमचे मदें जियेता. तो आमच्या दाराच्या उमऱ्यार आसा आनी दारार मारता. आमच्या जिविताचें दार देवाक आमी उगडूंक गरज. आमी मारिया आनी जुजे भाशेन ताका मोगान वेंगयतात. हो ह्या राजा भाशेन तांचो ताळो चेपून दवरतात. वो बेपरवा करतात. देव आमकां देवाच्या उतरांतल्यान संस्कारांतल्यान समुदायाच्या जिवितांतल्यान मनशा वरवीं केरीत भाशेन भुरग्यां आनी कोश्टवतल्या भावा भयणां वरवीं भेटता. सुटकेच्या पुस्तकांत 24 वळी 23 हांवें तुमकां अशें सांगलें, म्हाका नमस्कार करून ताका वचूं दी. पूण तुवें ताका वचूंक दिवंक नाय देखून आतां हांव तुज्या मालगोड्या पुताक जिवेशी मारतलों. तर ह्या मनशा रुपान जियेतल्या देवाक हो उंड्याच्या रूप घेवन ह्या आल्तारार आसा. ह्या जिव्या देवाक मोगान आनी सगळे भोगतीन हे वेळार मान बागोवन नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया. R31. Sakramentat Raulolia Mogacha Jesu Sakramentat Raulolia Mogacha Jesu Ulpai amchi kalasa tuja mogan bogu ami tuka sasnacha sasna ulpai amchi kalsa tuja mogan bogu
तुका सासनाच्या सासना मनशा सैबान आयलोल्या देवाच्या पुता मनशा सैबान आयलोल्या देवाच्या पुता बसय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी करी देवाची भुरगीं बसय आमकां तुज्या जेवणा मेजार जावच्या आमी करी देवाची भुरगीं प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या हुंड्या प्रितुमेचेर देवलोल्या सर्गीच्या हुंड्या ओस्कोत बुके लोले आत्मे आमचे वेगी उबा साबार गोटाईन तुझे ओस्कोत बुके लोले आत्मे आमचे वेगी उबार साबार गोटाईन तुझे जेजू आमी घराब्यान जियेतना जायते पावटी एकामेकाचो मोग करूंक ना. जंय मोग आसा थंय देव आसा. देव आमचे मदें जियेता म्हूण देवाच्या मोगाचें आसणें अणभवूंक ना. जेजू मोगाच्या उतरा वरवीं दुसऱ्याच्या जिवितांत रंग आनी स्वाद हाडूंक तूं आमकां उलो करताय. पूण आमी दुसऱ्यांच्यो गजाली करून तांच्या नांवाचे तिरपाटे केल्यात. तांचें जिवीत जोड केलां. तांच्या काळजाक गावे घातल्यात. जेजू तुजी उतरां आनी कोरण्यो एक सारकी जाली. पूण आमी सोबार पावटी
गोड उतरां उलोवन कोरन्यो परत्योच जाल्यात. अशे तरेन तुजो रूपकार जावंक ना. धर्मदुताच्या इतिहासान अविस्वर सोत्रा वोल्टीस असल्या नेडारपणाच्या काळाचेर देवान लक्ष घालूंक ना. पूण आतां सगळे कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. भोगसणे मागूंक गीत गावया I3. देवासलो पयस गेला आतां तरी लागीं सरता. पातका वाटो जायत्यो चल्ला आतां तरी परतून येता. जायतीं वर्सान पातकांत भोंवला आतां तरी ओळखून घेता. बाबोयणाचे पातो केला आतां तरी माफी मागता. ल्हान व्हड पातो हांवें केला बोगोस म्हूण हांव आतां मागता. पातक म्हजे भितर रिगला पातका दुखोत आतां धरता. पायच्या घरा परतून येता आनीक सोडून ते वेचना. आयज तुजी कालूच चागता आनीक पातक हांव करचो ना. जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमच्या देवाक दिनवास. सासनाक जेजू सवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबापोणां देवून आयली देखून ताका सासनाक दिनवास. पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदांच आसची म्हूण ताणें संवसार रचचे आदीं आमकां जेजू सवे विचून काडली देखून ताका सासनाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण आदींच फुडेंच ताणें मोगान
थाराव घेतलो, देखून ताका सासणाक दिनवास. वेळ काल बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्या खाला स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितल्यांनी संपूर्णायेक एकठांय करूंक हीच ताची सासणीक येवजण आमचे पासत, देखून ताका सासणाक दिनवास. सिराकाच्या पुस्तकांत 20:51 वोळ 1. सर्वेस्वरा म्हज्या राया, हांव तुका दिनवासतां देवा. म्हज्या सळवणारा हांव तुका वाकणटां, तुज्या नांवाक आर्कां दितां. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवाक दिनवासूया. दिनवासनेचें गीत गावया. ईट वेल. तुझी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या. स्वर्गानी संसार ही तुजी नावला, चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया. दानशुरातांनी तुवें आमकां दिल्या, सासणाच्या सासणा गायता तुजी महिमा. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या. वावर तुजो सगलो आमकां ओजेपाचो, ल्हान मनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो. तुज्या चिंतनाचो ताव घेवन वचो, तूंच देवा आमच्या सदां काल उरतलो. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या. तुजी पदवी महिमा कशी पळयतल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे वाडयतल्या. तूं आमचो रोसना, आमी तुज्यो रोसना. तूं आमचो ओरो, आमी तुका
आवडेठाव मग तुजो सोदास करूंक आमी ओतरेकता सासनाक तुका बगू लालेवन लालेता तुजी बरेपणां कशी नियाळटल्या तुजो अगणित मोग कसो म्हूण मेस्तल्या तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या भिरांकूळ गुणां आसल्यार धुमाळो दितेले उपरासल्यार जेजू म्हणटा भियेनाका हांव तुमची सवे सदांच आसतलो चितान देवाचें उतर आयकुया उबी रावुया मातेवाचें शिव वर्तमान 22 वळी 17 ते 22 मनशां थंय शिटूक रावात ती तुमकां धरून धर्म सभेन व्हरतलीं आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरमोण मारतलीं म्हजे पासत अधिकारां आनी राजा मुखार तांच्या आनी ऑन भावार्थांच्या फुडें तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतलीं पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें हाचो हुस्को धरूं नाकात ते घडये तुमी कितें उलोवचें तें देव तुमकां कळयतलो कित्याक उलयतलीं ती तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो जिवेशी मारूंक भाव भयण भावा भयणीक आनी आवय बापूय पुतां धुवांक लावन दितलीं भुरगीं आवय बापूयचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लागतलीं म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो पूण शेवटा पर्यंत तीर रावतीत तीच तारोन सोडटलीं देवाचें उतरें देवाचे व्हड उपकार एक दीस यात्रेचो एक जमो एका उंच पर्वताचेर थेंगशेर वचूंक भायर सरलो वाटेक गरजेचे वस्तूंचो पुर्वण करून तांणी थारायलोल्या ठिकाणार वचूंक सुरू केलें थोडीच वाट चल्ल्या उपरांत ह्या जमेचो तिसरो वांटो आपलेच भितर गुणगुणून अशें म्हणूंक लागलो आमी बेश्टीच इतले त्रास काडून ही वाट चलून आयल्या इतले त्याग सॅक्रिफीस करून कसलो फायदो आमच्या घरांत आमी सुसेगाद आसतेलीं आसल्या अशें म्हणून ती परत आपल्या घरा वचपाचे वाटेक लागलीं उरलोल्या यात्रेकारांचो जमो फुडें
चलत रावलो. आपल्या ठिकाणार पावपाक अर्दे वाटेर आसतनाच चलताल्या जम्यांतल्या अर्दो वांटो पावलोल्या जाग्यार थांबलो आनी थंयसरली दिसतली सोबीत आनी मन भुलोवणेंतली भोंवतणी पळोवन ती अशी उद्गारली. हांगासरूच एकदम बरें दिसता. आमी फुडें वेचे बदलेक हांगाच रावन मोजेन वेळ सारुया. अशें म्हणून ह्या जम्यांतलीं अर्दी वांगडी आसात थंयसरूच बसली आनी आपली खाणां पिणां घेवन ताणीं कुशीन गेली. उरलोल्या यात्रेकारांनी आपलो हावेस मनांत दवरून ताणीं एकामेकाक उर्बा दिली आनी चलची आसली ती वाट सांगाती तांकूंक आपल्या ठिकाणार ती पावली. अशें तांणी सुरू केल्ली यात्रेचो शेवट पुरो केलो आनी दादूसकायेन आनी संतोशान आपलो येस संबोवलो. आमची यात्रा करतना जण एकल्यान म्हजी यात्रा कशी चलता ती हांवें पळोवंक जाय वो हांव थोडीच वाट चल्ल्या उपरांत ह्या जम्यांच्या तिसऱ्या वांटो काय. ती आपल्या भितरूच गुणगुणून अशें म्हणूंक लागली. आमी बेश्टीच इतले त्रास काडून ही वाट चलून आयल्या. इतले त्याग सॅक्रिफीस करून कसलो फायदो. वो आमच्या जिवीत ह्या पावपाक अर्दे वाटेर आसतना चलतल्या जम्याच्या अर्दो वांटो पावलोल्या जाग्यार थांबलो आनी थंयसरूच दिसतली सोबीत आनी मन भुलोयतली भोंवतणी पळोवन ती अशी म्हणूंक लागली. हांगासरूच एकदम बरें दिसता. आमी फुडें वेचे बदलेक हांगाच रावन मोजेन वेळ सारुया. ह्या संवसारांची गिरेस्तकाय आनी खाणां पिणां खावून सर्गीच्या जिविताक पावतली काय. ह्या सगळ्या सोडून दिवन अशें ताणें सुरू केल्ली यात्रेचो शेवट पुरो केलो आनी दादूसकायेन आनी संतोशान आपलो येस समोरलो. कित्याक बापाच्या राज्यान ती संतोशी पावली. आदल्या कोरारान केल्ल्या सोरवेस्पराच्या दिसाची खबर नव्या कोरारान जेजू सवें शार्ती पावली. जेजून खुर्साचेर मरून पातकाची जैत व्हेले आनी सैतानाची पदवी मोडून उडयली. देवाच्या राज्यान गोरिबांक आनी समाजाच्या देगेर तळमळटल्यांक जागो आसा म्हूण स्पश्टपणी ताणें दाखोवन दिलें. हें आमकां बागीवन इस्तेवाच्या जिवितांत मेळटा.
बागयोन स्तीव 7 जाणां बरोबर एक प्रधान सेवक कसो विचून काडलोलो. तो पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलोलो. देवाच्या सुबा देणेनी आनी बळान भरून तो लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां करतालो. तो शिकूय दितालो त्या देवस्थानांनी कांय जाणां ताचे कडेन वाद विवाद करूंक लागले. स्तीव समुतीचेर आड वेता म्हूण बोगलांटां घालून ताका शेरा भायर व्हरून फातरांनी मारलो. पूण मरणाच्या वेळा लेगून ताणें फकत जेजूचेर आपली नदर दवरली. धर्मदूताच्या इतिहासान आमकां मेळटा आपणाक फातरायतले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता. जेजू अशें सांगता, म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो द्वेस करतलो, पूण शेवटा पर्यंत ती रावतीत तीच तारण जोडटली. सभाबाब गीत घेवया. B6. सोम्या तुझी उदरा सासनीक जिविताची. सोम्या तुझी उदरा सासनीक जिविताची. तू म्हाका सोम्या हाक मारूं नाका. म्हज्या बापाची सदां कुशी कर, सदां कुशी कर. आयक म्हजी उतरां चल तांच्या मार्गार. अशें तुजें घर कडपार बांदून काड, कडपार बांदून काड. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासनीक जिविताची. तुमचे तिराये उदेशी तुमी तुमच्या जिवीत सांबाळटल्यांत. ही जेजू दिल्ली शिकोण काळजान बाळगून हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. मागणेचो जबाब गावून जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी मोतवाश्यांनी दयाळ देवाचे रूपकार जावंक
आनी भावार्थान पोरजेची आकारणी करूंक तांकां बापाची मजत मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयकून घे बापा. सरकारी फुडाऱ्यांनी नव्यो येवजण्यो मांडून हाडटना पोरजेची उदरगत मनान दवरून अदीक करून दुबळ्यांक फावो तो लाभ मेळूंक तांकां देवाची जाणवाय मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची गरीब आनी गरजेवंत भावा भयणां सासणाच्या जिविताचे वाटेर आमच्या सांगाती चलतले यात्रेची वांगडी म्हूण ओळखून तांकां मानान लेगूंक आनी तांचे सवें मोगान मोयपासाचे संबंद सांबाळूंक तांच्या गरजांक आकांताक पावूंक आमची मोतींत घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी बागयोन फ्रांसीक शेवेराची देख घेवन आमचे बरे वागणुकींतल्यान संवसारांत जेजू दिवूंक वावरूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयकून घे बापा. सोम्या जेजू, आमचो आत्मो तुज्या हातांत घालता. आमा सोमेस्तांनी सोम्या जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक भावार्थान आनी बरेपणाचे तिरायेन फुडें पावल मारूंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब: आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सर्गीच्या बापाचें घर आमचें सासणीक ठिकाण. हेच ठिकाण जोडूंक हावेसान भरवशान आनी तिरायेन चलूंक आदार मागून जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमच्या काळजाचे ओंत्रेक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.